Very controversial festival. तो पयलीं कमी इट वेंट ऑल ओवर इंडिया. खंयच तांकां जागा मेळ्ळो ना. ते फायनली पुना लँड जाले. पुना तेणी 3 एपिसोड केले आनी पुनांतल्यान लोकांनी तांकां धांवडायले बिकॉज दे सॉ द प्रोस्टिट्यूशन गोईंग ओवर दे ड्रग्स लिकर मॅनेक एवरीथिंग. फायनली गोवा इज अ सेफ हेवन बिकॉज थँक्स टू आवर पॉलिटिशियन्स. ते 24 देखून ते परमिशन 24 आवर्सान देखून ते परमिशन दितात. पूण म्हाका न्ही तुमकां जर कितें करपाक जाय जाल्यार पांयाची काती झुलोवन देखून गेल्यार तो कांयच जायना. सो एज ए गोवन we are condemning the move by the EDM organizers to announce in advance the venue and allegedly selling the tickets online. रोहन गांवटे म्हणटा ना आमकडे काय येवं ना. हो आमचो IDC चेअरमॅन रेजिनाल्ड म्हणटा ना आमी दिवं ना बोबली. जाल्यार हाऊ डीड दे हॅड द ऑडिसिटी टू अनाउन्स द फेस्टिवल. म्हणजे हांगा अशें जाल्लें आहा गव्हर्मेंट म्हणटा तुका मारलेल्या भाशेन करता आनी आमी रडलेल्या भाशेन करता आनी फायनली मागीर तें सगळें साधून वयता. सो दीस शूड बी वाय EDM पयलीं सद्याक वाय प्रमोट गोवन कल्चर. have Goan cultural festival in a mass way. That tradition आमची मरत वयता. So it is a strong objection from our side. We are in support of all the other NGOs who are objecting to it. The organizers naturally त्यांच्यानी objection without the permission how they can declare the venue, how they can declare sell the ticket. So it is a back door open to them. तो गव्हर्मेंटाकडे सांगता की बाबा तुम्ही हेजेर ऑब्जेक्शन करता. एक कॉमन मॅन कितें बी परमिशन अनलेस अँटील ताका परमिशन मेळना तो कांयच करपाक शकना. आयज इतलो व्हडलो सनबर्न फेस्टिवल आसा आनी तुमी जाणा इलिगलिटी कितले चलता ते आनी तांकां तुमी बॅक डोरान तुमी सगळे सांगता करा आनी मागीर लास्टाक म्हणटा आमी अजून परमिशन दिवना. दिस इज समथींग फिशी. दिस इज टोटल स्कॅम गोईंग ऑन. सो आय रिक्वेस्ट एज अ CM, please stop this and stop fooling the people of Goa. We want peaceful Goa. जायत्या लोकांनी तिकीटही घेतले असतले बाय नाव. सो व्हॉट हॅपन्स म्हणजे यू थिंक दॅट दे आर प्लेइंग द फूल विथ पीपल. Yeah, that is public this fulliness. कितें आयजून परमिशन दिवना तिकीटाचे परमिशन सेल करपाक मेळूना. सो हाव पब्लीक कॅन परचेस द तिकीट. हिंगा लोकल कोण परचेस करूना. दिस इज टोटल आउटसायडर. नॅशनल लेवल द तिकीट सॉल्व जाला आनी आमकां जाय की गव्हर्मेंटान बेगीन ते स्टॉप करपाक जाय आनी तिकीट तेंचेर सेलिंगाचेर स्टॉप लावपाक जाय. EDM जाता एव्हरी इयर आणि एव्हरी इयर आम्ही पळयतात की लोकल्साक ते MLA थ्रू टिकेट्स दिले जातात आणि जे लिडर्स आसा तिकेट दितात आणि त्याचो गोंयकाराचेर कितें इफेक्ट पडटा. ना म्हाका दिसता मरे हे फाटी आमचो सगळे MLA तिकीट दिवचे ना. कित्याक ऑलरेडी दाजीन सांगला इफ पब्लीक डोंट वॉन्ट द फेस्टिवल वी अगेन्स्ट द फेस्टिवल. सो दाजी कडेन संकल्पा कडेन मोबिना कडेन तिकीट येवचें ना. आतां दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीचे तिकीट आतां सेल जाता ते आमकां खबर ना. दाजीन एक बरे पॉयंट गेला की वी आर अगेन्स्ट आनी दाजीचे ऑफिसर हांव स्क्रुटिनी दवरतलो आनी स्कॅम हे दवरतलो CCTV दवरतलो वेदर इज गिविंग अ तिकीट ऑर नॉट. No, one more thing. 27 is close by. People know how to act. People have become smart. 2027 election जावपाचे assemblyचे परतून. South Goa, even North Goa will throw this. All these people who are doing the backdoor entry or helping these people will be shown those. Again, but you don't think that when the government has not been aware, it was somewhere wrong on the part of the organizers to even publish the venue or sell the tickets? You think it requires strong action from the government side? पळय कितें जाता आतां सपोज तूं म्हाका कडेन येयलो जाल्यार म्हणटा आपणाक परमिशन जाय हांव करता. तूं उलोवप जाता सगळें जागा पळयता हें करता सगळें आपूण अमके कडेन घालता. इट इज वर्बली अंडरस्टूड. रिटर्न कांय दिवं ना. रिटर्न इज एट 0 hour. तेंच 24 hours आनी मागीर तें. सो ते म्हळ्यार पळया रे लोक दे आर टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ जनरल पब्लीक एंड देयर पेशन्स. So enough is enough. Sources are claiming it to come in Verna Plateau IDC. That is what sources are claiming. Do you have any idea on that? Let regional take in his home yard, no, or at Rohan counter take on his terrace. Finish. आणि हितून तुमी आतां म्हणलां गोंयकारांक तिकेटी दिता बिकॉज ते कितें म्हणटा तूं तिकेट दिना जाल्यार सांबाळा तो काडटा आनी 10 तिकेट तुका दिता 10 तेका दिता आनी हे मागीर आपणाची वोट बँक क्रिएट करपाक ते मागीर दुसऱ्यांक वाडटा. Basically, if you go to see the Sunburn Festival, you won't find any Goan over there.
it's all the North Indians and the other international who are coming, basically to satisfy themselves with drugs and sex and liquor. That's it. Thank you. Thank you. आम्ही मेमोरंडम दिवपा येयल्ले डिप्युटी कलेक्टरा कडेन रिगार्डींग द सनबर्न आमचे साऊथ आनी नॉर्थ आमी दोनूय मेळून एक आमचो व्हडलो ऑब्जेक्शन आसा की हे फेस्टिवल जावपाक दिवपाक जायना म्हणून. सो तेजे बद्दल आमी डिप्युटी कलेक्टरा कडेन मेमोरंडम दिता आनी सीसी टू ऑल द डिपार्टमेंट दीस DGI, चीफ सेक्रेटरी, साऊथ कलेक्टर, नॉर्थ कलेक्टर सगळ्यांक आमी मेमोरंडम दितले आनी आमी व्हडलो ऑब्जेक्शन आसा की हे सनबर्न हिंगा जावपाक दिवपाक जायना. तुमी जाणा सनबर्न म्हणल्यार इट्स अ टोटल बॉडी बर्न. आयज तुवें सनबर्नाच्या नांवान हे मॅक्झिमम इलिगलिटी चालू आसा. ड्रग्स, प्रॉस्टिट्युशन हे सगळें चालू आसा. सो आमकां आमचो गोवा पयलीं सारको जाय आनी हेजेर आमी ग्रेट ऑब्जेक्शन हाडटा आनी एवरी NGOs एवरी आमचे कोण आसा पळय लिडर आसा एक्स लिडर आसा पळय तेंच्यांनी व्हडलो ऑब्जेक्शन हाडला आनी की हे सनबर्न आमी कशेंच जावपाक दिवचे ना म्हणून. सो आमी आमचे लोकल MLA संकल्प आमोणकराक, दाजीक, मोविनाक, बिंगा मुर्मुगांव तालुकाचे ते MLA आसा पळय तांकां बी सांगता की पब्लिकाचे सपोर्टान या आनी हेजेर व्हडलो ऑब्जेक्शन हाडा. आयज दाजीन बी सांगला की बाबा आमी पब्लिकाचे सायडीक आसा आनी इफ पब्लीक डोंट वॉन्ट द सनबर्न वी आर अगेन्स्ट द सनबर्न. सो हांव ते दाजीक शाबासगी दिता की दाजीन कितें तरी इनिशिएटीव केला. तसोच आमचो MLA संकल्प आमोण बी एज अ मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी तो बी एक ऑब्जेक्शन रेज करतलो, मोविन गुदिनो बी रेज करतलो. तशेंच सगळे MLA हे फाटी पब्लिकाचे सायडीक रावन ते सनबर्न कशेंच जावपाक दिवचे ना आनी आमी ट्युरिस्ट मिनिस्टर अराउंड कॉन्टेक्ट बी रिक्वेस्ट करता तुवें परमिशन दिवपाक जायना कित्याक सनबर्न ऑलरेडी टिकेट्स आनी वेन्यू डिक्लेअर केला विच इज रॉंग. विदाउट परमिशन दे कॅनॉट डिक्लेअर द वेन्यू अँड टिकेट तेंच्यांनी स्टॉप करपाक जाय, गव्हर्मेंटान स्टॉप करपाक जाय, पुलिसान ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय तेंचेर की बाबा विदाउट परमिशन हाव यू आर डिस्ट्रिब्युटींग द टिकेट्स. सो हांव सगळे MLA आनी ऑल द डिपार्टमेंट इवन द CM हांव CMाक रिक्वेस्ट करता की बाबा हेजेर तुवें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय आनी हो प्रोग्राम आनी फेस्टिवल कसोच जावपाक दिवपाक जायना.